जमीन हडप प्रकरणांतलो मुखेल आरोपी आनी सुकूरचो आदलो सरपंच संदीप वजरकर हाच्या घराचेर ईडीन परतून धाड घातल्या। तशेंच तांच्या हेर वांगड्यांचेर ईडीन धाड घातल्या। ह्यान पयलीं ईडीन 3.19 कोटीची 8,000 चौखण मीटर जमीन जप्त केल्ली। आज एक महत्वाची बातमी येयल्ली आसा। सुकूरचो आदलो सरपंच संदीप वजरकर हेजे घरा आज सकाळी ईडीन परत एकदा रेड मारलेली आसा आनी ही जी रेड आसा ती सकाळी 9 सुमार सुरू जाल्ली आनी संदीप वजरकर जो आसा तेजेर पयलीं सुद्दां ईडीची रेड पडलेल्यो आनी तितून सुमार 8,000 स्क्वेअर मीटर जमनीची कॉस्ट अरावंड 3 कोटी 18 लाख ही जी कॉस्टाची ही जमीन जी आसा ती ईडीन आपली ताब्यान घेतलेली आनी त्याच बरोबर आज ही तेजे ही दुसरी रेड आज तेजे घरा कडेन पडलेली आसा आनी ही जी रेड आसा ती सकाळी 9 सुमार पडली। सो ह्या रेडीन संदीप वजरकर जो आसा तेजे कडल्यान कितली आतां मालमत्ता आनी कितली तेजी प्रॉपर्टी जप्त करपाची आसात हितून अजून स्पश्टीकरण येवना। हेची अपडेट जेन्ना येतले ती आमी तुमचे मुखार घेवन येत रावतले आनी ही आयची ही म्हत्वाची अपडेट परत एकदा तुमकां सांगता। संदीप वजरकर जो आदलो सरपंच सुकूरचो तेजे घरा आज सकाळी ईडीन रेड मारलेली आसा। अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।